तुम्ही जाणा आसतले की सध्याचो बोवाळ चल्ला की कोडार गांवान ही IITचो हो प्रोजेक्ट येता म्हणून आणि तेका ह्या गांवच्या लोकांचो विरोध आसा। तर ह्या गांवचो विरोध आसतनाच आमी पळयताले की बेतोडा कोनशे कोडार पंचायतीचो खंयच्याच पंचाचो सरपंचाचो आजून पर्यंत स्टेटमेंट ना म्हणून। पण आयज खंय तरी विद्या गांवकर ही पंच मेंबर आहा कोडार विलेजीची, तिणें आयज स्टेटमेंट आपलो क्लियर कट सांगलेलो आसा की ही IIT जर लोकांचो विरोध आसा ह्या IITक जाल्यार आपलोय बीन ह्या IITक विरोध आसतलो आनी त्याच प्रमाणे आपूण लोकां बरोबर रावतले म्हणून। आनी तेकाच लागून तिणें ऑलरेडी कोमुलदातीकूय लेटर एक करपाचें ठरयलां आनी त्याच प्रमाणे तिणें म्हायती दिल्ली आसा की सरकाराचो ह्या IITक लागून आजून पर्यंत पंचायतीन कसलोच प्रस्ताव येवंक ना। ह्या गांवांत एक IIT प्रोजेक्ट प्रपोज करपाक पळयता आनी त्याच्या खातीर फाटल्या 8 ते 10 दिसांक लोकांचो हांगा विरोध चालू आसा आनी लोक म्हाज्या कडेन येयल्ले आसा, पूण आजून तरी हो विशय पंचायतीन आयिल्लो ना। आनी ह्या वॉर्ड मेंबर आसल्या कारणान ह्या विशयाचेर हांवें स्टडी केल्ली आसा। तर स्टडी करून मागीर ही जी IIT आसा ती एक उच्च शिक्षणीक संस्था आसा, पूण सरकारान जी IIT आमच्या गांवान करपाची पळयला ते योग्य ना अशें म्हाका दिसता। हेका कांय कारणां आसा। कारण आमची ही जी लोकसंख्या आसा ती जवळ 1000 आसा आनी आमची कोडारची सगळी जमीन आसा ती 97,50,000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी तशी तितूंतली 10 लाख सुमार गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा आनी बाकीची 25 लाख सुमार भाटकाराची जी प्रायवेट लँड आतां तो बारीक बारीक प्लॉट करून ती विकपाक करता आनी उरलेली जमीन जर आमी IITक दिली जाल्यार लोकांक श्वास घेवपाक सुद्दां जागो उरपाना। सरकारान खंय व्हरपाचो तेजेर आमी भाश्य करूंक शकना, पूण ओवरऑल हांगा जर पळयत न्ही जाल्यार हेका प्रोजेक्टाक मोठ्या प्रमाणात विरोध आसा आनी आमी सगळे गांवचे सगळे जे ग्रामस्थ आसा ते एकी कडेन आसा। जेन्ना गांवांक लोकांक नाका जाल्यार आमकांय नाका आनी आमचें हेजेर स्पश्ट मत आसा की हो प्रोजेक्ट सरकारान तेजेर पुनर्विचार करचो। न्ही कितें आसा पळय, लोकशाही तत्वाचेर सगळें हें चलता फुडलो वेव्हार। जेन्ना लोकांक खंयची गोश्ट नाका तेन्ना ती सरकारान फुडें व्हरची न्ही।